नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. टायम वता तश्यो नवीन नवीन केसी येत आसात आनी खंय खंय हे हॉटस्पॉट्स तयार जातात आनी तुमी कितें जतनाय घेवपा जाय हाजेर आमी दर दिसा ही अपडेट करतात. पण आज म्हजे बरोबर अलॉंग विथ अवर रिपोर्टर जे खास गेस्ट जॉईन जाल्यात ते कुडतरेचे आमदार अलेक्स बाब रेजिनाल्ड, जे तांचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सालसेत किती परिस्थिती आसा आनी कितें करपाची गरज आसा हाजेर आमचे कडेन उलयतले. रेजिनाल्ड बाब, वेलकम टू द शो. म्हाका सगळ्यांत पयलीं एक गजाल विचारपा जाय की हाव इज द सिच्युएशन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी नाव आनी वॉट नीड्स टू बी डन. In my constituency, we have got more than 30 cases. Okay. Now, एकूच एरियांत म्हाका दिसता आज आनी 3 केसीस मेळ्ळे. Same area. So I think we are taking precautions. काल confinement zone पळया तो मार्क केल्लो पंचायतान. ते बरो जालो ना काल. So I am discussing with collector. I have a meeting after 7 with the collector. And I will discuss with collector. गरज पडल्यार आमी quarantine facility आमगे गांवांत रेडी करपाक आमगे help आहा गरज पडल्यार. So we are on ground zero. Even those houses where the cases were identified, I have done on my own sanitizing of those houses. And right now, market also is completely slow. Problem now. And we have been directed. एक गजाल रेजिनाल्ड मुद्दम हे दिसता की हाव इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट. सरकाराचो मदत हेल्प कशी आसा आनी आनीक कितें करचें अशें दिसता सरकारान इन दीस सिच्युएशन टू हेल्प यू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इन पर्टिक्युलर. See now, quarantine about होयले तांकां सारके facility देखो सारके ना तांकां they are complaining of no proper food, no proper water, no proper fans, no proper this. So we are trying to government and you मातशे नदर घालपाक. I understand. I am not here to complain, but I understand they have got problems. But even then, a decent quarantine is required, the need of the hour. I think government should pay more attention to that. कितें दिसता एट दीस मुमेंट स्प्रेड कमी जावपा खातीर कितें करपाची गरज आसा अशें तुमचें मत आसा? Confinement area पड केला तो I think is a good thing. And आता spread जायना जाच्याक म्हाका दिसता government should let me discuss with collector whatever I have issues. बेश्टे आनी आता उलो in politics केल म्हणपाक म्हाका नाका, because it is a matter of survival for everybody. And we are I told you before and I'm telling you again that we are completely with the administration to see that it stops. I think with whatever I discussed the collector, and if I get a very good response today, I think we should be able to fight it out for the next 2-3 days. आमी market close केलें, immediately market close केलें. I request केलें market close करपाक. आनी आतां आमगे problem कितें आहा, आमकां थोडे शेत रोवपा आहाय, आमगे थोड्यो वस्त आहाय आतां गांवां जावपाच्यो. So मातशे it is मातशे खंय तरी clash जाता. That also needs to be discussed. But I hopefully another 8 days I think we should be very comfortable. रेजिनाल्ड बाब, तूं जशी चिंतता, तूं जशी म्हणटा तशें जावं, कारण वी ऑल होप दॅट दीस शूड बी अंडर कंट्रोल. आय होप युअर मिटींग विथ कलेक्टर बिकम्स फ्रुटफूल, कारण तातूंतल्यानच समहाव वन बाय वन वी वील हॅव टू टेक स्टेप्स, टॅकल दीस अँड कम आउट ऑफ इट. Thanks a lot for talking to us. I know you are driving. You have parked your car aside and you have spoken to us. We'll come back to you probably फुडल्या आठवड्याक to assess the situation again. Thanks a lot for talking to us. I move on ahead now, कारण ताजे उपरांत जी गजाली आहा त्यो एक येत आसा आमचे कडेन. पयली गजाल आय विल गो टू वास्को, आनी विक्रम आसा वास्कोसान आमचे बरोबर. सो विक्रम, आयची अपडेट कितें? हाव इज द सिच्युएशन ऑन ग्राउंड? काल कावन्सिलर्स बी पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्ले. वॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर दॅट? सर, काल जेन्ना आमकां न्यूज आयली की चेअरपर्सन आनी एक कावन्सिलरचो जो गो टेस्ट जाला म्हणून, जाल्यार आयज अशें पळोवन आयलां की चडशे लोकांनी टेस्टिंग, म्हणजे बाकी सगळे जे कावन्सिलर आशिल्ले तांच्यांनी टेस्टिंग करूंक ना. थोडे नेगेटिव्ह पयलींच आयिल्ले, म्हणजे जेन्ना ती एक स्टाफ पॉझिटिव्ह जाल्ली तेन्ना जे दुसरे टेस्टिंग केले ते नेगेटिव्ह आयिल्ले.
जे थोड्या लोकांनी टेस्टिंग केलां आतां आमकां जशें आयकूंक येता की डेप्युटी चेअरपर्सन रिमा सोनवणे हांच्यांनी टेस्टिंग केल्लें ती नेगेटीव आयिल्ली आसा, सो दॅट इज अ गुड न्यूज. आनी अशें आयकूंक येता की चडशे जे फॅमिली मेंबर लोकांचे कोणाक टेस्ट केल्ले दे हॅव टेस्टेड नेगेटीव. सो असो एक बरो न्यूज आयकूंक येता. पूण सद्याक जालां कितें सर, वास्कोन द कोरोना स्प्रेड इज ऑलमोस्ट एवरीवेअर. इनिशियली जेन्ना कितें आशिल्लें, कंपनी ज्यो आशिल्ल्यो दे वर सेयिंग दॅट पीपल हू आर फ्रॉम द कंटेनमेंट झोन मांगूर शूड नॉट कम. पूण आयज परिस्थिती अशी जाल्या की मांगूर सोडून वास्कोच्या प्रत्येक कोनशाक तूं खंय जरी वचत थंय तुमकां कोण ना कोण पॉझिटिव्ह मेळटा. आतां आनीक कॉज ऑफ बिगस्ट कन्सर्न इज बिर्ला एरिया जे आमी काल डिस्कस करताले, जुवारी नगर एरिया विच इज द बिगस्ट स्लम एरिया ऑफ गोवा. इट इज ऑल्सो नोन एज धारावी ऑफ गोवा. म्हणजे त्या टायपाचे तुम्ही जरी 15-20 हजार लोक एका स्मॉल तुकड्यान रावता आणि देर आर सो मेनी हाऊसेस विच आर व्हेरी क्लोज. थंयसर आतां 4 मेळ्ळा. आणि इमिजिएटली जेन्ना बोवाळ जालो, हेल्थ डिपार्टमेंट थंय आज आयले आनी 12 लोकांची टेस्टिंग केली अशें आमकां सद्याक थंय ते वॉर्ड पंचान जे आसा ताणें सांगलां. पूण जालां कितें सर, आतां सिच्युएशन अशें आहा की जेन्ना आयज साऊथ गोवा कलेक्टर सुद्दां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आयिल्लो मेळपाक, देर वॉज अ क्लोज डोर डिस्कशन. DYSP आशिल्लो, साऊथ गोवा कलेक्टर आशिल्ले आनी डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले. जेन्ना तांचें डिस्कशन जालें, बट वेन ही वॉज गोईंग आउट वी आस्क्ड हिम म्हणजे वॉट आर द प्लॅन्स इन द फ्युचर. म्हणजे तांणी कितें सांगलां की नाव द सिच्युएशन इज सच की एवरीबडी हॅज टू टेक पर्सनल केअर ऑफ देमसेल्फ अँड बी सेफ फ्रॉम द व्हायरस. म्हणजे इट्स कायंड ऑफ अ मेसेज की तूं जरी काळजी घेत जाल्यार तुका इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, नाजाल्यार तुमकां त्रास जावपाचो. ताणें सांगलें की थोडे जे एफेक्टेड एरियान आसा थंय सुद्दां ते टेस्टिंग वाडयतले. पूण जेन्ना आयज सकाळीं एक अशी घटना घडली की जे बडा मांगूरची जो कंटेनमेंट एरिया आशिल्लो थंय जेन्ना तांच्यांनी डिमांड केल्लो की आमकां सोडपाक जाय, आमकां ते एरिया कंटेनमेंट एरियाच्यान काडपाक जाय, जेन्ना तांची टेस्ट घेतिल्ली 7 लोक पॉझिटिव्ह आयिल्ले, 63 लोक नेगेटीव्ह आयिल्ले, 70 टेस्ट घेतिल्ल्यो सर. तांकां ऑलरेडी 20 दिसाचे मागीर ते एरियान वचून टेस्टिंग केल्लें. ताजे मागीर थंय कसली वासपूस घेवंक ना, लोक थंय बोवाळ घालताले की आनी तांच्यांनी टेस्टिंग करची. पूण जेन्ना आयज एक 20 डॉक्टरांची टीम जेन्ना ते बडा मांगूर एरियान गेली आनी तांची तयारी केल्ली की 300 लोकांक ते टेस्ट करतले टू फायंड आउट रँडमली कितले लोक भितर आसूंक शकता म्हणून. म्हणजे आतां जेन्ना वी आर सेयिंग दॅट 63 आर नेगेटीव्ह मीन्स 63 मल्टिप्लायड बाय 4 एवरेज एक 250-300 लोक सुमार नेगेटीव्ह आसतले. म्हणजे तांचे घरचे मेंबर समज 3 लोक सुद्दां धरत जाल्यार एक 200-250 नेगेटीव्ह जावंक शकता. सो एक रँडम हिशोब काडपा खातीर 300 लोकांची आज टेस्टिंग जावपा आशिल्ली. पूण सकाळीं जेन्ना ती टीम गेली, लोक तांकां अक्षरशः सांगपाक लागले वी डोंट वॉन्ट टू गेट अवर सेल्फ टेस्टेड, जाता ते जावं न्ही म्हणून. कित्याक दीस वॉज लागून? ते म्हणटा की तुमी जेन्ना आमी तुमकां कंटेनमेंट झोनान तुमी आमकां दवरलो, आमची तुमी टेस्टिंग करूं ना, आमकां जेवण मेळूंक ना, आमी इतले त्रास काडले, आमकां कसलेच सिमटम मेळूंक ना. तेजे मागीर तुमी 20 दिसांनी येवन आमकां जेन्ना कांयच सिमटम ना, वेन वी स्टार्टेड रिवोल्टिंग तुमी टेस्टिंग केलें. 70 लोकांची टेस्टिंग केलें, वेगळे वेगळे गल्लीचे लोकांनी टेस्टिंग केलां, तुमी 7 पॉझिटिव्ह आयले. 7 पॉझिटिव्ह आयले म्हणून आमकां तुमी परतो कंटिन्यू केलो. आतां तुमी परते 8 दिसांनी परते आयल्या. इतले दीस तुमी कित्याक येवंक ना? जेन्ना आमी बोवाळ घालता तेन्ना तुमी कित्याक येवना? वाय वर द टेस्ट नॉट डन ऑन द इमिजिएट फॅमिली मेंबर्स? वॉट वॉज देयर रिजल्ट? काय आमकां कांय क्लॅरिटी येवंक ना. सो अदीक बरें की आमी टेस्टिंगूच करना, जाता तें जावं न्ही, आमकां अशें जाल्यार सिमटमूच ना. मागीर आफ्टर सम इंटरवेन्शन ऑफ द पीपल आनी थोडे कावन्सिलरान जेन्ना इंटरव्यून करतकर आतां सद्याक जी न्यूज हांवें आयकल्या, म्हणजे डॉक्टराक जेन्ना हांवें फोन केल्लो, दे हॅव टोल्ड मी दॅट अरावंड 30 पीपल आर बींग टेस्टेड. म्हणजे सकाळीं तांच्यांनी 300 तयारी केल्ली. आतां अबावट 4 o'clock or 3:30 or 4 o'clock तांच्यांनी ते रेडी जाले भुरगे आनी 30 लोकांची आज टेस्टिंग जातली सर. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज एक अशें कळून आयलां की एक पुलिसाची एक फॅमिली, म्हणजे अजुनी कन्फर्मेशन फुल्ली येवना, पूण पणजे कामाक आशिल्लो एक पुलिसाची अख्खी फॅमिली पॉझिटिव्ह आयला दाबोली एरियान. सो आतां हें जें इन्फेक्शन आसा इट इज गॉन फ्रॉम चिकालीम टू दाबोलीम, न्यू वाड्यार, सड्यार, बायणा, मांगूर आनी आल्तो चिकाली हे सगळे एरियान ते पाविल्ले आसा. सो दॅट इज वन कॉज ऑफ कन्सर्न. सो आनीक गजाल म्हणटा ती सर, एक जे हांव असो एक एसेसमेंट जेन्ना करतालो, एक अशी न्यूज आसा की 53 पीपल हॅव रिकवर्ड इन द लास्ट 2 days. आनी MPTचे कोवीड केअर सेंटराच्यान तांकां पयर आनी काल पयर 32 लोकांक कितें रिलीज केलो, काल सुमार 20 काय 21 लोकांक रिलीज केलो. आतां एक क्वेश्चन अशें येता सर की हे जे पीपल हू हॅव डिफिटेड द व्हायरस दे आर बीइंग सेंट होम. आतां हे जे लोक आसा थोडे अशें आयकूंक येता म्हाका, जे सुत्र आमकां सांगता हॉस्पिटलांतल्यान की हे जे पेशंट हू आर रिकवर्ड सम ऑफ देम आर फ्रॉम मांगूर.
सो एक असो प्रश्न पडटा की जेन्ना एक मनीस व्हायरस डिफीट करून रिकवर जावन वेन द हॉस्पिटल इज डिस्चार्जिंग हिम, whether he will be going back to the same containment zone from where he had gone in the start. आणि तो जर थंय वता ताजे ताजे फुडें कशें आसतलें, वेदर नाव दॅट ही हॅज गॉट अ बुस्टेड इम्युनिटी एंड दॅट ही हॅज फॉट द व्हायरस, विल ही बी एबल टू कॉन्ट्रॅक्ट द व्हायरस अगेन. जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारलें सर, ते सांगपाक लागले की तो डिपार्टमेंट जो आसा हेल्थ पळयता म्हणून, पूण जो हेल्थ ऑफिसर जो थंय आसा ताजो नंबर म्हाका मेळूंक ना. सो आय कुड नॉट फायंड आउट वॉट इज द एक्झॅक्ट सिच्युएशन. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड की जे लोक रिकवर जाता, 53 जो लोक रिकवर जातात तातूंत समज एक 20 काय 30 सपोज कंटेनमेंट झोनाचे जरी आसत, सो वेर डू दे गो, वेदर दे गो बॅक टू द कंटेनमेंट झोन, दिस हॅज टू बी फाउंड आउट. आणि एक न्यूज अशी आयकूंक येता की आय शुड नॉट, म्हणजे एक आता सद्याक ऑनलायन चालू आसा, एड्युकेशन चालू आसा, अशी न्यूज आयकूंक येता की सर एक टीचर बी पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून, म्हणजे एक पर्टिक्युलर हाजी. आता जाता कितें सर, जेन्ना अशें आमी न्यूज ब्रेक करता, सगळे लोकांचे फोन चालू जाता, कोणची टीचर, खंयचे स्कूल. अँड दिस इज व्हेरी सॅड, बिकॉज कितें जाता सर, वी हॅव टू ब्रेक द न्यूज. बट जाता कितें, केन्ना लोक फोन करता, वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग की people who are going out of the house for others, who are fighting for the people, who are serving the people, who are on the front line, तांकां हें जाता, and they should not be looked upon as stigma. खबर काडली की ना ओके हाका पॉझिटिव्ह जाला म्हणजे ताका मागीर ताजे फॅमिलीक स्टिग्मा आसा, ते मागीर ताका पोवप, ताका फॅमिलीक मागीर ताजे Yeah, बाकीच्या correct. मेंबरांक त्रास जाता. Yeah, So this is the situation in Moscow. थँक्स विक्रम. आमी गरज पडल्यार परत येतात. म्हजे बरोबर आमचो लौकीक शिलकार आसा. म्हाका लौकिकाक मुद्दम एक गजाल विचारपाक जाय की रिकवरी जेन्ना आमी म्हणटात, काल सावन हो वाद सुरू जाला की नवीन SOPs येतगीर जर कोणी असिम्टोमॅटीक आसा आनी तो जर कोवीड केअर सेंटरां आसा जाल्यार ताजी नेगेटीव टेस्ट येता मेरेन रावप ना. एक 8-10 दीस जर ताका सिमटम्स कांय ना जाले जाल्यार ताका वचपाक दिवप. ह्यो ज्यो नवीन SOPs लागल्या ताका लागून ह्यो रिकवरीचो नंबर वाडला काय कितें, ऑर दीज आर एक्चुअल नेगेटीव रिकवरीज? लौकिक, वॉट आर यू हियरिंग? म्हणजे प्रमोद, जे SOP आम्ही तुम्ही आता म्हटले की रिझल्ट येईपर्यंत रावप ना, ताका सिमटम्स ना ताका घरात कडे होम क्वॉरंटाईन करपाचे, पॉझिटिव्ह सापडून सुद्धा घरात कडे होम क्वॉरंटाईन करपाचे एक रूल तेंच्यानी नवो काडलेलो. पण म्हाका तेजे नोटिफिकेशन अजून मेळना की ती इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या काय कितें. ते एक्चुअल ते इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या काय जस्ट अनाउन्समेंट जाल्लो, ते म्हाका अजून तेजे कन्फर्मेशन मेळना ते इम्प्लिमेंटेशन जाला काय कितें. आणि पण केसी आहा पळय न्हू, एकदम केसी रायज जाल्ल्यो पळय न्हू, समज पोरण्यो केसी रिकवर जाता ते आसपाक शकता की त्यो तितलो टायम घेवन. आता 15 दीस जावन गेले मांगोर हिलचे हे स्टार्ट जालें, थंयच्यान एकदम केसी शूटअप जाल्ल्यो. सो आसपाक शकता की ते नॉर्मल हितूंतल्यान जाल्या म्हणून. परत आमी लायव्हाक येतले तेन्ना हांव ती डिटेल्स घेवन येता की बाबा नवी SOP फॉलो करपाक लागले आनी तितूंतल्यान वाडल्या काय कितें. दुसरी आनी एक गजाल आहा की आज मुख्यमंत्र्यान रिगार्डींग वॅट रिलॅक्सेशन्स अनाउन्स केल्यात. यू वर देर, सो वॉट आर द डिटेल्स ऑफ दॅट लोकांक सांग, सो दॅट एटलिस्ट आमची बिझनेस कम्युनिटी वील बी एटलिस्ट क्लियर की वॉट रिलॅक्सेशन चीफ मिनिस्टर इज गिवींग दॅम. 2-3 डिसिजनां, म्हणजे हांव वेटाचेर मागी येता, म्हाज्या हातीन दुसरो पेपर आहा आतां की सकाळी पुलिसां कडेन मिटींग घेतली, सगळे PIs ऑल गोंयचे PI, IGP आसलो, SP आसलो, तेंच्या कडेन किमान मिटींग घेतली. 2 विशय आसले, लॉ अँड ऑर्डर आनी एक कोरोना कडेन ते कशें हें करप, ते कशें फुडें वचप ते. सो तितून लॉ अँड ऑर्डरीचो विशय येयलो तेन्ना ड्रग्साचो आसलो, आनी मेन आतां सांताक्रूजचो जो इन्सिडंट जाल्लो, फायरींग जाली, एकटो मेलो तितूंतल्यान, तेजेर आसलो. तेजेर तेंच्यांनी ती केस डिस्कस केल्या, कोणाक सोडचे ना, ह्या केसीन गनां खंयच्यान सप्लाय जाली वा ती लोकल मेड गनां खंयच्यान येयली, हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जातल्यान कोण इन्वॉल्व आहा तांकां कोण सुटचे ना अशें हेजेर फर्मा. दुसरे सीएमान तांकां सांगलां पुलिसांचो आतां कोरोनाच्या बाबतीन, कोरोनाचे हँडलिंग ऑन ग्रावंड लेवल करपाचें. आतां खरो पुलिसांचो रोल स्टार्ट जाता. केसी एकार एक वाडत आहा, केसीचो नंबर खूब वयर पावला आनी आतां खरो पुलिसांचो रोल स्टार्ट जाता, जंय पब्लीक प्लेसींनी मास्क यूज करूं जाय, सोशल डिस्टन्सिंग वा जे रस्त्याचेर कायदे म्हणजे जे लोक चुकता फॉलो करपाक, ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक आतां पुलिसांचो खरो रोल स्टार्ट जाता. आनी सीएमान क्लियर कट डायरेक्शन दिला की तुमचो तुमकां कायद्यान जे रायट्स दिल्या तेजो एनफोर्समेंट तुमी करा म्हणून, जर गरज पडटा ते. अशें फाटीं रावो नाका वा लोक आसूं म्हणून सोडूं नाका की तुमकां जे अधिकार आहा तेंचो एनफोर्समेंट करा म्हणून. दुसरी एक गजाल सांगता, तितले भितर हेजे येयल्या, एक सर्क्युलर येयला सीएमओ ऑफिसांतले, तितून ते आपल्या खर्चाची कपात करता आसतना
हे करता प्रोजेक्टाचे तेंच्यांनी शॉर्टलिस्टिंग केला. म्हणजे ते फक्त हेचे PWD, WRD, GSIDC, पॉवर डिपार्टमेंट आणि बाकीचे डिपार्टमेंट अशे धरून 98 प्रोजेक्ट्स ते हेका घेता, कंप्लिशनाक घेता. तेंच्यांनी टार्गेट दवरला अशेच प्रोजेक्ट घेवप जे सप्टेंबर 2021 मेरेन कंप्लीट जावपाक शकता वा सबस्टन्शियल तिचे कंप्लिशना कडेन लागीं पावपाक शकता अशेच प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करप आनी घेवप. तितून तेंच्यांनी चड फोकस दिला PWDचेर. PWDक ते 50 प्रोजेक्ट मॅक्झिमम 50 प्रोजेक्ट घेता जे 10 कोटी वयले आसतले, 10 कोटी बजेटा वयले आसतले. WRD, GSIDC आणि पॉवर डिपार्टमेंट म्हणजे तिगांचे 15 असे 45 प्रोजेक्ट जे 5 कोटी एस्टिमेटा वयले आसतले. आणि अदर्स म्हटल्यार जेणे अदर्स डिपार्टमेंट वा अदर्स कॉर्पोरेशन तेंचे 3 प्रोजेक्ट जे 5 कोटी वयले आसतले. आनी तिंका सारखे आयडेंटिफाय करून काडपाक लायल्या. म्हणजे तिंका शुक्रार म्हणजे 26 जून पर्यंत तेंच्यांनी डिपार्टमेंटांनी शॉर्टलिस्ट करून दिवपाक जाय. हे प्रोजेक्ट हे आसतले, आमी हे प्रोजेक्ट घेवन फुडें वचपाचे. दुसरी गजाल हितून जाता की हे प्रोजेक्ट नवीन प्रोजेक्ट आसचे ना. आतां ते एस्टिमेट करतले, आतां प्लान करतले असले हे प्रोजेक्ट आसना. हे प्रोजेक्ट जे ऑलरेडी हातान घेतलेले आहा वा ते आतां फक्त तेजें काम स्टार्ट जावपाक आसलें, तेजें प्लॅनिंग एस्टिमेट सगळो पयलीं ऑलरेडी जाल्लो आहा असलेच प्रोजेक्ट आसतले. नवीन खंयचेच प्रोजेक्ट म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटाचे जे फाटले बजेट आसले त्या बजेटान सुद्दां अनाउन्स केल्ले कांय गजाली खंयच्योच गजाली हितून येवंक शकच्यो ना. सगळ्यो पयलींच्यो गजाली आसपाक शकता. तितून भितर आनी एक मिटींग सीएमान घेतलेली काल खंय ऑफिसरा वांगडा, HOD वांगडा आनी सेक्रेटरी वांगडा. तितून तेंच्यांनी ऑस्टेरिटी मेजर्साच्या हितूंतल्यान ही मिटींग घेतलेली आनी तितून ते थोडे सर्क्युलरां ओल्ड आहा तितून ऑफिसरांक डायरेक्ट एक्सटेंशन मेळटा वा एक्सटेंशनाचे वा थोड्यो बेनिफिट्स आहा म्हणजे त्यो हायलायट जायनाशिल्ल्यो. तितून कमी अमावंट आशिल्लो पण बारीक बारीक खर्च कपात करपाक हितून ते नवे सर्क्युलर काडपाचे आहा. दुसरे तुम्ही म्हटले वेट्साचे घेता. वेटाचेर तेंच्यांनी सकाळी काल डिसिजन घेतला. तेंच्यांनी रिटर्न फायल करपाचो जो पिरियड आसलो पळय न्हू तेका एक्सटेंशन दिला. पूण डिटेल म्हाज्या हातीन आत्तां सारकें सगळें ना. पण तितून तेंच्यांनी एक्सटेंशन दिला एक. तितून GSTचे येता. कितें 2 गजालीचें एक्सटेंशन दिला. हांव रोखडोच जाल्यार परत येता डिटेल्स. ओके, वील डू दॅट. वॉट वील डू, वील कम बॅक टू यू ऑन दॅट वॅट थिंग. वेट हांव आतां वता कल्पेशा म्हाऱ्याक, कारण म्हाका दिसता आज वाळपय हॉस्पिटल सॅनिटायज करपाचें चल्लां. साळ परत केसीस मेळ्ळ्यात, वाळपयी केसीस मेळ्ळ्यात. कल्पेश, कितें अपडेट? म्हाका दिसता एज वी आर स्पिकींग थंय सॅनिटायजेशन चालू आशिल्लें. सो तुजे कडेन आयचे अपडेट्स कितें आहात आनी वॉट इज द स्प्रेड एटलिस्ट इन वाळपय 70 एरिया? वापस 70 एरियांचं सांगपाचें म्हटल्यार काल एक केस मेळ्ळेली आणि दुसरी केस आयज मेळ्ळ्या. पयलीं हांव कालच्या केसी बद्दल सांगता की कालचो जो मनीस आसा जो पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा, ही इज अ पेशंट अटेंडंट इन GMC. तो जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो तेन्ना ताका शिरोडा ट्रान्सफर केलो आणि ताच्या सगळे फॅमिलीक मया क्वॉरंटायन केली. आणि सांगपाचें सर म्हटल्यार जितले जितले आतां पेशंट अटेंडंट आसा न्ही, कालच सर हांव एक गजाल पॉयंट उलयल्लो हांवें की जे कोण हेल्थ वर्कर्स आहात तांची चेकअप करपाची तांकां गरज आसा म्हणून. आयज तो पॉयंट प्रूव्ह जाता. कित्याक तर तो जो भुरगो आसा न्ही तो सगळे जाण वाळपयच्यान एकाच गाडयेन वचपी मनीस ते. सगळे जाण एक 30-40 सिटर्स गाडी आसता, तो एकाच गाडयेंतल्यान ट्रॅव्हल करतात सगळे जाण. प्लस सेकंड थिंग ताची ट्रॅव्हल हिस्ट्री पळोवपाक गेल्यार सर 2-3 दिसा पयलीं ताच्या मावाड्याक कितें तरी बर्थडे आशिल्लो, थंय ताणें अटेंड केला. तो हेवटेन तेवटेन खंय तरी भोंवला तो. 2 दीस पयलीं ताची टेस्टिंग केल्ली पूण तो घरान रावंक ना, भोंवलो आणि 2 दिसा उपरांत रिजल्ट आयलो. सो आयज ते पर्टिक्युलर जो अंजुने जो वार्ड आसा न्यू कॉलनी थंयसर 150 लोकांची टेस्टिंग केल्ली आसा. 160 स्लायडीस कितें तरी जाला थंयसर. तो रिपोर्ट सगळ्यांचो मेळपाचो आसा. ही कालची गजाल जाली. आणि तशेंच सर पेशंट अटेंडंट जेन्ना हांव जेन्ना कोणा कडल्यान रिव्ह्यूज घेता तेन्ना म्हाका सर एक अशें आयकपाक येता की आमकां व्हडलीशी सेफ्टी काय दिवंक ना म्हणटात ते. फक्त एक मास्क आणि एक ग्लोव्ज. डॉक्टर नर्सीस जे सूट घालून पेशंटांक ट्रीट पासून करता ते पेशंट आसता ते पॉझिटिव्ह आमच्या फुड्यान आसता म्हणटा. आमकां ताका हातान उखलून तांकां घालचें पडटा आणि आमकां तांकां व्हरचें पडटा म्हणटा. सो सेफ्टी मेजर्स आपल्याक चड ना म्हणटात ते. आणि आयची गजाल सांगपाची म्हटल्यार आयचो एक जो पोलीसचो मांगूर हिलार ताका ड्युटेक घातलेलो. काल म्हाका दिसता तो कितें तरी थंडी जाली, ताप येता आपल्याक म्हणून वाळपय CHCन चेकअप करपाक गेल्लो. पण जेन्ना ताचो रिजल्ट आयज जेन्ना रिजल्ट मेळ्ळो तेन्ना तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आणि वाळपय हॉस्पिटल बीन सगळे जितले जितले तो भोंवला
ओपीडीस आणि इन्क्लुडिंग सगळी हे त्यांनी वापे हॉस्पिटल सगळं सॅनिटायज करून घेतला. पण सिच्युएशन मातशें आता सर वापे पॅनिक जावपाक लागले, कित्याक वापे सारखी एरिया म्हणजे वापे अजून मेरेन केस नाही सारखी वापे सिटी मेरेन भितर चिंचमळ म्हटल्यार वापेच्यान जस्ट 1 ते 1.5 किलोमीटर आसा थंयसर. सो म्हाका सुद्दां कितलेशे लोकांचे फोन येवपाक लागले की बाबा कितें खरी गजाल ती काय म्हणून अशे लोक भिवपाक लागला आता. ना व्हेरी ट्रू, कारण स्प्रेड जो आसा तो आतां फक्त एक एरिये पुरतो किंवा एक कंटेनमेंट झोना पुरतो उरलो ना, तो हळू सगळ्या वाठारां भितर आतां फाफसूपाक लागला. नेक्स्ट हांव आतां मयूर नायक आसा आमचे बरोबर. मयूर, आज त्या एरियेक कितें अपडेट आसा आनी वॉट आर यू हियरींग? असोल्डा वाठारा भितर जो काल एक पेशंट जालो आसलेलो, तेंगे फॅमिलीतले 6 जाण बल काडून व्हेल्ले. तितून भितर तेगेली वायफ आनी पॉझिटिव्ह आनी असोल्डा वाठार आसा. दुसरी सांगे मेन इश्यू सांगपाचो म्हणल्यार जे कॉन्टॅक्ट जावपाचे कारण ते कुडतरी तो मावडी रावपाक गेल्लो आनी मावडीच्यान जेन्ना तो रिटर्न घरा येयल्लो, कित्याक कुडतरी केसीस कळ्ळी म्हणून, आनी तेजे फाटल्यान तो हांगा येयलो तेन्ना ते कळोन येयलें तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून. आतां ऑलरेडी असोल्डाक 3 दीस लॉकडावन केलेलें आसा आनी फूल असोल्डा एरिया आसा ती सॅनिटायज केलेली आसा. दुसरी म्हणल्यार आनंदवाडी सावड्डी जेन्ना होमगार्ड जो एक मेळ्ळेलो, तेगेले 15 केसीस जाल्लेले, सॅम्पल्स व्हेल्ले, तितून भितरले 15 नेगेटिव्ह मेळ्ळेले आसा. आनी तेगेली मदर म्हणजे आवय आसा तेका फाल्यां रिचेकिंगा म्हणजे डावट आसा म्हणजे तेका रिचेकिंगा फाल्यां आपयले आसा कुडचड्या. आनी दुसरी म्हणल्यार आज एक लेटेस्ट न्यूज येयल्या कितें कामरखंड दाबाळ हो पुलीस कॉन्स्टेबल वास्कोचो, तेका तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळेलो आसा. मेन म्हणल्यार अशी एक गोश्ट एक पॉझिटिव्ह मेळत आसा कुडचड्या ह्या एरिये भितर. आनी हांगा एक अशी निर्माण जावन आसा, आतां जे ऑनलायन टिचींग स्कूल आसा ते भुरग्यांक एक शिकोवपाचें एक माध्यम दिल्लेलें गव्हर्मेंटान सांगलें जेंचे कडेन मोबायल ना तेंचे कडेन तेंकां मागीर परत शिकयता म्हणून. पूण हांगा BSNL जो आसा ते BSNLाक खूब प्रॉब्लेम फेस करूंक लागल्यात. मेन म्हणल्यार भुरग्यांक शिक्षणाचे परिणाम जावपाक लागला, कित्याक BSNLाक म्हणजे ब्रॉडबँड आसा ते अजून तेंचेर कोणालेंच लक्ष ना आनी तेंगेली जी फॅसिलिटी आसा ती कांय कोणाक मेळना. पण लोकांचो हांगा प्रॉब्लेम इश्यू खूब आसा. मेन म्हणल्यार रावळी भागां भितर इश्यू चालू जाल्लो, पूण हांगा कुडचड्यार, सावड्डे, सांगे, शळवणा, चांद्रा ह्या एरिये भितर पसून खूब अशे प्रॉब्लेम जाला. म्हणल्यार ऑनलायन शिकपाचेर बी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. तशेंच कोविडाचें सांगपाचें म्हणल्यार पॅनीक हो इश्यू जाला. जे आतां फार्मर्स आसा तेंगेले आतां फिल्डाचेर वचपाचो कामां म्हणल्यार शेत रोवपाचें हे सगळें आतां आमगे त्या ह्या वाठारां गांवच्या वाठारां भितर शेत रोवपाचे जगपा लोक आसात. पूण तेंकां प्रॉब्लेम निर्माण जाला कारण ते आतां वचपाचें कशें, कित्याक ऑलरेडी क्वॉरंटायनाक कितें प्रिकॉशन घेवपाचें की शेतां वचप बी म्हणल्यार हे सगळ्याले फिल्डाचें काम सगळे एक कडेन वचून काम करपाचें. बरोबर. कशें प्रिकॉशन घेवपाचें तेंकां तें वचना तेंकां दिसवड मेळना. मेन म्हणल्यार कितें ते स्वताचें शेत रोयता उरल्यार दुसऱ्यालें शेत रोवपाक वयतात, तेंचेर तेंगेलें लायफ आसा. पूण तेंकां ते इन्कमाचेर तेंकां परिणाम जाल्लो आसा. तशेंच ह्या वाठारां भितर आतां पॅनीक सिच्युएशन म्हणल्यार अशें जाला, फायनान्शियल मेन पॅनीक जाला. मेन म्हणल्यार कितें लोक प्रिकॉशन घेतात सगळें घेतात पूण फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाला. म्हणल्यार कितें कामां कशें वचपाचें हो परिणाम निर्माण जाल्लो आसा. बरोबर, व्हेरी ट्रू, करेक्ट मयूर. आय थिंक म्हाका दिसता प्रत्येकाचो ह्या की जशी केसी वाडपाक लागतात तशी एक मनाक धाकधूक तयार जाताच की भायर सरचें काय ना. आनी म्हाका दिसता इट इज व्हेरी नॅचरल, व्हेरी स्वाभावीक, ताजे बद्दल दुबावत ना. नेक्स्ट आसा म्हजे बरोबर विनायक सामंत आसा दिवचली सावन, कारण थंय बी आतां म्हाका दिसता एक केसी वाडपाक लागल्यात. विनायक, कितें आहा तुजे कडेन अपडेट आयची? वॉट आर यू हियरींग फ्रॉम युअर एरिया? सर, काल साळान एक केस गावली, त्याच्या उपरांत थंयसर लोक पॅनीक जाले. सेकंडली एक थंयसरलो सोशल वर्कर आसा ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केलो की आमी गांवान पेशंट मेळ्ळा सो आमी लॉकडावन करतले आनी जर गव्हर्मेंट काय करना जाल्यार आमी स्वता लॉकडावन करतले. सो सिच्युएशन मातशें पॅनीक आसा. बट जे ऑथॉरिटीज आहा त्यांनी रातोरात जो पेशंट आसा तेका हॉस्पिटलान एडमीट केलेला आनी तेजे जे फॅमिली मेंबर्स आहा तेका मागीर रेजिडेन्सीन जे क्वॉरंटायन म्हणटा थंय तेंकां ते दवरलेले आसा. सेकंडली आयज सकाळी 9 ते सांजचे 4:30 पर्यंत थंय स्वता हेल्थ ऑफिसर, बिचोलचे आमदार आणि सभापती राजेश पाटणेकर तशेंच आमचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित यांनी त्या एरियेक व्हिजीट दिली. थंयसर स्वॅब टेस्टिंग जाल्लेले आसा. जवळजवळ 100 ते 120-130 जणांचे स्वॅब टेस्टिंग आयज जाल्लेले आसा आणि जे उरलेले आसा ते फाल्यां स्वॅब टेस्टिंग ते करतले.
आयज जो स्वॅब टेस्टिंग जालो ताचो रिजल्ट फाल्यां कळटलो आमकां. तशेंच साखेन आयज एक केस गावलेली आसा आनी साखेन जस्ट नाव सॅनिटायझेशन जाल्लेलें आसा ज्या एरियेन पेशंट गावला तेचे, आनी दोनूय कडेन जे चेअरपर्सन जे आसा, साखे चेअरपर्सन आसा प्लस मामलेदार ऑफ बिचोलीम यांनी लोकांक एक सांगलेलें आसा की बेश्टे पावचे न्हू, रुमर्स स्प्रेड करचे न्हू. आतां जे पेशंट मेळ्ळा ते ऑलरेडी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल आसा. ज्या एरियेन लोक आसात तेंचे स्वॅब टेस्टिंग चालू आसा. साखेन आयज एक टेस्ट गावल्या उपरांत सोमतेच स्वॅब टेस्टिंग घेतलेले आसा. 10 ते 15 टेस्ट त्यांनी घेतलेले आसा. ते रिपोर्ट्स रोखडोच तेंच्या कडेन येतलो. आनी जशे आयज टेस्ट जाले साळान तशेंच फाल्यां सुद्दां टेस्टिंग थंय जातले. आनी जो रिपोर्ट येतलो त्याच्या उपरांत कितले नेगेटिव्ह आसा कितले पॉझिटिव्ह आसा ह्याच्या उपरांत थंय कितें डिसिजन घेवचे हेचेर केले वतले. सेकंडली जो काल पेशंट मेळ्ळो तो काल इब्राहिमपूर खोलपेवाडी ह्या सायडीचो भोंवलेलो आसा. सो बिचोलचे मामलेदार आसा तेणी त्या कन्सर्न एरियेच्या जे ऑफिसर आसताले, इब्राहिमपूरचे पेडणे ऑफिसर आसतलो त्या ऑफिसराक त्यांनी सांगलेले आसा फॉर सेफ्टी की त्या एरियेक हो पेशंट येयल्लो आसा तो थंयसर तुमी मातशें लक्ष दियात. जर कोणाक सिम्पटम्स गावता जाल्यार ते सांगचे. आयज साळान जे 130 टेस्ट घेतले तितून कोणाक असे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम असे सिस्टम्स गावंक ना. आनी जे लोक येयल्ले सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करताले, सगळी सेफ्टी असली आणि सॅनिटायझेशन ऑलरेडी जाल्लेलें आसा साळान. आनी आतां जस्ट ना आतां हांव सांखळे आसा, म्युन्सिपालिटीच्या भायरूच आसा. म्युन्सिपालिटीच्या एरियेन ज्या जाग्यार पेशंट गावला त्या जाग्यार निकते सॅनिटायझेशन सोंपलेलें आसा. या थँक्स विनायक. सावयो लास्ट वेळ थोडा पण सालसेतीची अपडेट आहा. आमी सालसेती वेल्यान सुरवात केल्या रेजिनाल्डाक घेवन. आतां सावयो मरे पावल्या. सावयो आयची अपडेट कितें? सालसेतीन आतां लोकांक पडला बाबा जर एक कंट्रोल करपाक जायना जाल्यार दे हॅव टू मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग, वेअर मास्क आनी सर सॅनिटायझेशन बी चालू आसा. तशेंच सर आतां तेंच्यांनी आमी पळयलां की लोकांनी आनी पंचायती मेंबर्सांनी आतां लॉकडावन केला आणि इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड फ्रॉम 7 to 10 द मार्केट इज ओपन. आफ्टर दॅट इट इज कम्प्लिटली क्लोज. आणि तशें तेणी हें घेतलां की संडे दे वील हॅव कम्प्लीट लॉकडावन. सो जेन्ना लोक करून कॉपरेट करता न्हू यू कॅन कंट्रोल द कम्युनिटी ट्रान्समिशन ऑफ दीस डिजीज. या सावयो थँक्स अलॉट. म्हजे कडेन वेळ सारको सोंपला. आय थिंक दीस वाडटात तशें तुमी पळयलें आसतलें आमची रिपोर्टरांची संख्या हू आर जॉयनिंग अस फॉर लायव्ह वाडपाक लागल्या. इट्स नॉट अ गुड थिंग बट आय थिंक वी आर द नंबर ऑफ रिपोर्टर्स इज इन्क्रीजिंग बिकॉज द स्प्रेड इज इन्क्रीजिंग. लौकिक यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट क्विकली. आय थिंक वेटाची अपडेट उरल्या. वेळ सारको सोंपा पावला क्विकली. एक मिनटा भितर वेटाचे जे असले कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटाचे हा कमर्शियल टॅक्सांचे वेट रिटर्न्स फायल करता जे जून 2020 तेंच्यांनी भरपाक रिटर्न फायल करपाक जाय आसले तांकां एक्सटेन्शन दिला 30 सप्टेंबर पर्यंत. आनी दुसरे तितूनच जे पिनल म्हणजे जे कोण पेमेंट डिले केला तेंच्यांनी तांकां पिनल इंटरेस्ट आहा तो वेव ऑफ केला जर ते पेमेंट 31 ऑगस्ट मेरेन करता. दुसरे तितूनच जे लिगसी डिस्प्यूट्स आहा कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान तांकां सेटलमेंट स्कीम काडल्या. ती स्कीम घेवन तेंच्यांनी ते सेटलमेंट रेशियो आसता तेंचो कितले कितले भरपाचे इंटरेस्ट वेव ऑफ करपाचे बी तेंचे 2 एक भाग केल्या आनी तेंच्यांनी एक स्कीम अनाउन्स केल्या जे लिगसी डिस्प्यूट सेटल करपाक. या लौकिक थँक्स अ लॉट. म्हाका समअप करपाक सुद्दां टायम उरला बट द नंबर इज इन्क्रीजिंग अँड इट्स नॉट अ गुड थिंग. द ओनली थिंग दॅट वी कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्स इज टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन अँड एक्सपेक्ट फ्रॉम गव्हर्मेंट दॅट दे रॅम्प अप टेस्टिंग कोविड सेंटर्स विथ एडेक्वेट फॅसिलिटीज सो दॅट फाल्यां जर कोणी टेस्ट करपाक भिवपाक जायना. टेस्ट केली आनी आपूण पॉझिटीव आयलो जाल्यार त्या कोविड सेंटराक व्हरून आपल्याक घालतले आनी कोविड सेंटर म्हळ्यार कितें तरी एक भिवपा सारकी गजाल. अशी परिस्थिती थंय जावपाक जायना. त्या खातीर एडेक्वेट फॅसिलिटीज आसपाक जाय ही सरकारा कडच्यान अपेक्षा. इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.